हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज एंकर्स आनी सब एडिटर्सा कडल्यान। सगळ्यान पयलीं ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळोवया। आज श्रावण महिन्याचो पयलो आयतार। ह्या म्हयन्यांत येवपी 4 वा 5 आयतार बायलां पुजतात। देखून आयज हो श्रावणांतलो पयलो आयतार पुराय गोंयांत धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो। दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्या प्रकरणात फातोर्डा संसोडा वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या। ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोर्डा पुलिशेंत हे विशींची कागाळ केल्या। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटल्यो। ऐश्वर्यान 2 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आतां फुडें ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन तेणें खंयची बातमी केला ती पळोवया। आयची जी बातमी आसा, ताळगांव आयज ग्रामसभा जाल्ली। ह्या ग्रामसभेत वेगवेगळे विशय थळाव्यांनी मांडले। मेन जो मुद्दो म्हणजे रोमी लिपीक देवनागरी सारको समान दर्जो दिवचो असो ते तांच्यांनी ही मागणी प्रस्ताव केल्लो, प्रस्ताव मांडलेलो। उपरांत पंचायतीन हो प्रस्ताव आसा तो मान्य केलेलो आसा आनी सरपंचान सांगलें की हेज्यो ज्यो उदरगतीक जितली उदरगत जातली तितले आपूण तेंको दितलो अशें तिणें सांगलेलें आसा। आनी दुसरीची बातमी म्हणजे ताळगांव एका फ्लॅटाक उजो लागलो, पण त्या वेळार फ्लॅटान कोणूच नाशिल्लो, कोणाकूच कांयच जावंक ना। थळाव्यांनी उजो बालुपिद्याक कळीत केलो आनी उजो पालयलो, पण तेंचें अशें म्हणणें की वॉशिंग मशिनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो बालुपिद्यान असो उक्तायला। ही जी दोनूय बातम्यो आतां तुमी सेंट बुलेटिनाक पळयात। सध्या सावथान ज्यो ग्रामसभा जाता तेतून चडसो विशय तापता ते म्हणजे सनबर्न आनी हेजो रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवपा संबंदी थाराव जाता। तर ह्यो विशीं आमी तुमकां सांगतले। आतां फुडें या गौरीश गांवकर हाचे कडेन ताणें खंयची केला बातमी ती पळोवया। काल सांजे 5:30 वरांचेर सुमार आल्तीन ते सांतेनेज हो जो रूट आसा त्या रुटार ते सायडीक एक बिल्डींग आशिल्ली जी ओल्ड बिल्डींग आसा। ती बिल्डिंगेचो एक सायड कोसळ्ळी आनी ही बिल्डींग कोसळ्ळी म्हणून 4 घरांक एफेक्ट जालो। म्हटल्यार सायडीक जी 4 घरां आसात तेंची रावपाची ग्रस्ती खंय तरी हाल्ली आनीक तांकां मेयरान रोहीत मोन्सेरातान सद्याक एक टेम्पररी बेज तांकां एक हॉटेलान तांकां शिफ्ट केल्ले आसात। सो 2 दिसां खातीर तांकां हॉटेलान शिफ्ट केल्ले आसात आनी तशेंच थंय बिल्डींग कॉलेप्स करपाचें काम फूल नेटान चालू आसा आनीक ती बिल्डींग बेगीन कॉलेप्स जातली अशी सगळ्यांची आशा आसा। सांतिनेज जी बिल्डींग आसा ती आतां कॉलेप्स हे म्हणजे हटोवपाचें काम सुरू आसा, म्हणून जो पणजेचो आल्तीनचो रस्तो आसा तो सद्या बंद आसा हाची नोंद घेवची। फुडें ह्या दिप्ती कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळोवया। जशें संजनान आत्तां सांगलें की ग्रामसभा विशय जो सध्या तापता तो म्हणल्यार सनबर्नाचो। असोच एक ह्याच विशयाचेर लोटलेची ग्रामसभा सनबर्न आनी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो तशेंच वेर्ना जावपी जो कोयर प्रकल्प आसा ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा बरीच तापिल्ली आसा। नागरिकांनी वेर्ना सनबर्न आयोजन करचें न्ही असो तांचो खर विरोध आसता आनी उक्तायिल्लो आसा। ही जी पुराय बातमी आसा तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलीच। आनी एक म्हत्वाची म्हळ्यार मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमी जी योगेश पाडलोसकरांची यश शूटिंग अकादमी आशिल्ली ती आज सकाळीच उजो लागून तांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जाल्लें आसा। मात ह्या घडणुकेंत सुदैवान कोणाची जिवीत हानी जावंक ना। ह्यो दोनूय तुमकां बातम्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो।
मांद्रे जो उजो लागिल्लो तो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्ल्याचो अदमास सद्या आसा आनी तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच आमचे टॉप 25 8:30 वरांचेरूय आसता. तातूंत आमी गोंयच्यो धरून भायल्यो बातम्यो तुमकां दाखयता. त्योय तुमी मुजरत पळोवच्यो. कॅमेरामॅन यश आडाळकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.